आमी समर कॅम्प करपाचें ठरयल्लें आसा. हाज्या पयलीं बी आमी समर कॅम्प केल्लो तेन्ना आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळिल्लो. पूण ही पीच नाशिल्ली कारणान आमकां तो तितलो फील येवना. तसोच भुरग्यांक ते तितल्या कॅम्पाचो हें नाशिल्लें. त्या खातीर आमी जेन्ना हो प्रोजेक्ट आमदाराक सांगिल्लो आनी आमदारान जेन्ना हातीन घेतलो तो डे वनानसून आमी आमदाराच्या कॉन्टेक्टान आसले. तसोच आमदारान आमकां जायतो सपोर्ट केला ह्या पिची लागून. आणि तशेंच ताणें कॉन्ट्रॅक्टर आनी हो आमचो एसएजी इंजिनियर दिपक लोटलीकरान ताणें आमकां भरपूर साथ दिला ही पीच हें करपाक. आनी आमदारान आमचे जितल्यो मागण्यो आसल्यो जे टफ किंवा हे लायट हें सगळें आमकां आमदारान करून आमदार तसोच एलओपी श्री युली आलेमावन आमकां हें सगळें करून दिल्लें आसा. त्या खातीर आमी तेजे आभारी आसा. आनी ही जस्ट फर्स्ट फेज आनी आमी ताका सांगिल्लें आसा मुखार आतां पावस बी येतलो त्या खातीर हाका कवर अप जाय. आनी ताणें सांगलां की हो सेकंड फेजीक आपूण हें वयर रुफींग करतलो आनी हें कवर अप करून दितलो म्हणून. आनी तुमी जाणा आसतले की कुंकळे सारक्या वाठारांत आमकां क्रिकेट ग्रावंड ना. तरी इतली स्कूल वाठारांत आसून भुरग्यांक प्रॅक्टीस करपाची हांगा हें नाशिल्ली, संदी नाशिल्ली. पूण आज ही पीच जाल्ली कारणान हांगा ह्या वाठारांत इतलीशी स्कूल्स आसा तशेंच कॉलेजीस आसा. आनी प्रत्येक स्कुलाची आनी कॉलेजीची ज्यो क्रिकेट मॅचीस असतात, इंटर स्कूल इंटर कॉलेज मॅचीस असतात तांकां हांगा प्रॅक्टीस करपाक मेळनाशिल्ली. त्या खातीर ही आमकां सवलत दिल्ले बद्दल आमी खरेंच युरी आलेमावाचे खरेंच आभारी आसा. आनी आमकां खात्री आसा की आमकां ऑलरेडी जेन्ना पिचीचें काम सुरू जाल्लें तेन्नाच्यान आमकां पेरंट आमकां येवन सांगताले की बाबा कोचिंग तुमी स्टार्ट करात. आनी हो कॅम्प हो जस्ट कॅम्प हो 2 म्हयन्या खातीर आमी स्टार्ट केला. आनी हाज्या मुखार बी आमचे प्रयत्न आसतले एक एकेडमी फॉर्म करून हें जे ट्रेनींग आसा तें कंटिन्युअस दवरतलें. की तुमी जाणा आसतले की हांगा फुटबॉल GFDC जे आसा ती ऑलमोस्ट 40 सेंटर कितें गोंयांत आसा. पूण क्रिकेटीक ग्रास रूट लेवलाक आमकां नासल्लें. आनी ह्या खातीर ही जी प्रॅक्टीस जर आसली ही मुखार खूब बरें पडटलें. कित्याक तुमी जाणा आसतले हांगा कुंकळ्यान आमचे खूब पयलीं जसो नितीन कालेकर एक्स रणजी प्लेयर तसोच विपुल कालेकर मागीर कुशेश देसाय हाजी फाटल्यान जे गॅप पडिल्लें तें आमी फील करूंक शकली ना. आनी ताका मेन कारण म्हणल्यार आमकां प्रॉपर ग्रावंड नाशिल्लो आनी पीच नाशिल्ली. आज हें जाल्ल्यान सगळ्यांक परत उमेद येयला. क्रिकेट मोगी क्रिकेट प्रेमी तशेंच सगळ्या हे कुंकळे मर्यादितींनी हांगा आमकां आमोल्यांतल्यान बायळींतल्यान कितले जाणांचे रिक्वेस्ट आयिल्ले की तुमी हें कोचिंग चालू दवरचें. आनी कंटिन्युअस लोकांक हे पेरंटाक परवडना. स्वता हांव म्हज्या चल्याक मडगांव घेवन वतालो MCCचेर आनी हांगा. पूण तें शक्य जायनाशिल्लें कित्याक थंय वचून थंय 2 वरां ताका राव परत घेवन यो हें सगळ्या पेरंटाक जायनाशिल्लें. खुबश्या पेरंटाक मनान आसून भुरग्यांक घालूंक मेळनाशिल्लें. त्या खातीर ही आतां सुविधा जाल्ली कारणान हें सगळ्याक बरें जालां. आनी हांव तशेंच परत एकदां आमचो MLA श्री युली आलेमाक धन्यवाद करता. ही ट्रेनिंग आसतली नेट प्रॅक्टीस ती बेजिकली 6 वर्साचे ते 16 वर्साचे भुरगे जे इमर्जिंग यंग टॅलंट आसा तांकां नर्चर करपा खातीर आसतले. आनी हे 2 म्हयन्या खातीर आसतले आनी ते फुडें बी कंटिन्यू करपाचो आमचो विचार आसा. ताजे फाटल्यान जे हे जातले ते प्रोफेशनल कोचीस आसतले ऑलरेडी हांगा आसा जे बादल सिंग आसा जो इंटरनॅशनल रिप्रेझेंट केल्लो आसा तेणी तांचे थ्रू जातले कळ्ळें. ऑलरेडी तो कोचिंग अरिना बी करता. ऑलरेडी तो ते कोचिंग हे करता. पूण आतां ही सुविधा आमकां जी विरोधी पक्ष नेतेन आमकां कुंकळेन उपलब्ध करून दिल्ल्या कारणान हाचो पुरेपूर फायदो घेवपाचो आमचो विचार आसा. आनीक जे इमर्जिंग टॅलंट आसा जेका क्रिकेटी बद्दल मोग आसा आनी ते ड्रीम तेंचे आसा की एक क्लबाक किंवा स्टेटीक रिप्रेझेंट करपा खातीर ते हे जाय ते नर्चर करपा खातीर हो आमी हे केला आनी तो फुडें कंटिन्यू दवरपाचो आमचो विचार आसा. तशेंच चल्यां बरोबरय बी चलयांचेय बी हाका एडमिशन आयिल्ली आसा. आनी हे नेट प्रॅक्टीस कितें नेट प्रॅक्टीस म्हणना फुडें लोकांक दिसतालें की चडशें बॅटिंगच म्हणून. पूण हे बॅटिंगा बरोबर बॉलिंगाची बी आपली हें जाता लायन एंड लेंथ कळ्ळें. तशें बॅटिंगा भितर आपलो कॉन्फिडन्स बिल्ड करपाक जो फियर आसता सीजन लेदर बॉल म्हणना फुडें पयलीं आसता तो फियर आसता की लागलो दुखतले हे ते जातले म्हणून. एक एकदां दागय येता सुजोन काळे
सो तो एक फियर आपूण ओवरकम करपाक आनी एक कॉन्फिडन्स बिल्ड करपा खातीर हे तेंचे खातीर यंग भुरग्यां खातीर हे स्पेशल ऑर्गनायज केल्लें आसा.